आमचो आता चौथो महिनो चलता, म्हणजे जवळजवळ 3.5 महिने आमचो कावंटर बंद आसलो. आमी आमदार सी एम हे कितलेशे फावटी केले. तशें आमची मिटिंग्यो सी एमा बरोबर भरपूर जाल्यो कितें, पण सी एम एकूच सांगा की आमकां कंपनी करा आनी तुमी येता. आमी कंपनी करिनासले, कित्याक कंपनी केल्ल्या एसोसिएशनाक व्हॅल्यू उरनासलो कांयच कितें. ताका लागून कंपनी हे प्रायवेट सेक्टरांतले करता, पार्टनरशीप आनी कितें आसता पळय तशें. म्हणटकीर आमी परत एकदां तांकां सांगलें की तुमी आमकां गव्हर्मेंटाच्या थ्रू कावंटर दिया कितें. आनी तेंच्यांनी परत 2 मिटिंगे जाल्यो आमच्यो, परत तेंच्यांनी मान्य केलें गव्हर्मेंटाच्या थ्रू दिवपाक कितें. दुसरी गजाल, आमचो MLA जो आसा प्रवीण आल्लेकर कितें, हेणें आमकां खूब मदत केली. म्हणजे ज्या फावटी आमी सी एमाची अपॉयंटमेंट मागल्या त्या फावटी ताणें सी एमा कडेन आमकां व्हेलें कितें. आमची बैठकूय जाली कमिटीची, ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर आनी आमचे प्रवीण भाई आनी सी एम, आनी फायनल जालें की आमकां कावंटर दिवपाचो कितें. आमकां तेंच्यांनी कावंटर आतां दिलो गव्हर्मेंटाच्या तर्फे, जे आमचे सिक्युरिटी क्लियरन्स जायना म्हणून GMRन काडलेलो कावंटर प्रायस आमकां तेंच्यांनी दिलो. पण आमकां तेणी कितें आश्वासन दिलें, हो तुमी कावंटर घेया, 4 दिसान आपल्याक रिपोर्ट सबमीट करा जो तुमी TP जाता काय जायना. त्या प्रमाणे आमकां 15 नंबर कावंटर दिला कितें. 15 नंबर कावंटर आमकां TP जायना हें आमी पयलीं तांकां सांगलेलें. पण तो म्हणला की तुमी चला भितर पयलीं कितें, ताबो घेया आनी आपल्याक 4 दिसान रिपोर्ट दिया. आमी 4 दिसांनी 8 दिसाचो रिपोर्ट आमी सविस्तर ताका दिल्लो आसा वीथ डिटेल कितें. आनी तो ऑलरेडी ताका सी एमाच्या ऑफिसांनी दिल्लो आसा, दुसरे आमच्या प्रवीण भाईच्या ऑफिसान दिल्लो आसा आनी ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराकूय दिल्लो आसा कितें. आमचें म्हणणें इतलेंच आसा की आमचे कडेन आतां ट्रिपी थंय जायना. संजयान सांगलें की आमकां खर्च कितलो आसा तो आमच्या प्रेजिडेंटान कितें. आनी भुरग्यांकूय एफर्ट कांय जायना. भुरग्यांचे ट्रिपी सोडून 170 आमकां परमिटां दिली. एक्चुअली परमिटां आमकां 200 दिल्ली. 200तली 30 परमिटां ऑलरेडी भुरग्यांनी कॅन्सल केली आनी आतां आमचे कडेन 170 परमिटां एट प्रेझेंट आसा. पण दिसाक एक ट्रीप आमकां मेळना त्या कावंटरार कितें. अशी आमची परिस्थिती जाल्ली आसा. सी एमान जशें सांगलां आमकां उतर दिलां त्या पेक्षा सी एमान त्या उतराक जागचो. आज हे कमिटीचे जे माझे कलीग असतात त्यांच्यानी सुरुवातीपासून एक काय चालला, कितको फायदो जालो, कशा ट्रिपी, ह्या सगळा तुमकां सांगलाला आयज मिडियाक. म्हाका एकच सांगान सारकें दिसता, आज जो गोवा मायल्स थंय हाडून बसयला, त्या गोवा मायल्साची जागा गेल्या काय हयसर, काय आमची पेडणेकारांची भूमिपुत्रांची गेली. हे आज म्हाका अशें दिसता असेंब्ली चालू आसा, एका तरी आमदारान हो विशय खंय तरी रेस करची गरज आसा. आज हो ब्लू कॅब म्हणून दिल्लो 3 महिने टोटली बंद केलो. 3 महिने बंद, ब्लू कॅब भावांची गाडयो घरा उरले. 3 महिन्यांनी चालू केले. आता जवळजवळ 15-22 दीस जाय दिले. तर आज प्रत्येक दिसा केव्हा 5 ट्रिपी, केव्हा 10 ट्रिपी, केव्हा 12-15 हेच ट्रिपी जातात. परमिट होल्डर हा टोटल 170 जण. जर हे 25, 15 आणि 20 जर ट्रिपी दिसाक जर जाले जाल्यार डिवायड करपाचे. 170 जाणांक कितक्या दिसांनी ट्रीप येतली. माझी रिक्वेस्ट आसा, हे जे आमदार जे असेंब्लीन बसले, खंयच्या तरी आमच्या पेडण्याच्या जीत भाई आरोलकरान तरी हो विषय रेस करपाचो.